येवकार हांव जवाहर बर्वे पळय आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। पत्रकार तरुण तेजपाला कडेन संबंधित वादग्रस्त विनयभंग प्रकरणाची सुनावणी म्हापशेच्या जिल्हो आनी अतिरिक्त सत्र न्यायालयान बुधवारा तहकूब केली। वीज नाशिल्ल्यान न्यायालय अंतिम प्रक्रिया पूर्ण करपाक शकलें ना। कोर्टान केस फुडें धुकलपा फाटलें रजाव दिला। फुडली तारीख 21 मे दिल्या। The day after, 21st May at 10:30, because there's a power failure. So the court could not pronounce the judgment today. Is that it? Nothing more to add. Okay. Day after at 10:30. Right? 21st, this one, 21st. Morning or sir? Morning. So what is the reason? The reason is because there was no electricity current for last 2-3 days, and she could not work on it. So she got time for that. So she switched not 20%. 21st. What? Hearing Final on order. Yeah. After the verdict. After the verdict. Side. After the verdict. फाटल्या 3 दिसांसावन गोंयांत वादळी वाऱ्यान आनी तेच बरोबर घोग्यांनी पडटल्या पावसान सावार घातला। वीज खात्याचे कर्मचारी सोडले जाल्यार सरकारी आपतकालीन यंत्रणा खंयच दिश्टी पडना। लोकप्रतिनिधी गायब जालेत। परिणाम लोकांचे भोव हाल जाल्ले। आज तुम्ही हे कवळे भागा लाईट गेली ती कॉन्ट्रॅक्टर हायर करून रिस्टोर केली। कशी कितें डिफिकल्टी जाली तुमकां? आमचो पावनवाडाचो 4 नंबर वार्ड आनी गायशिऱ्यान हांगा 3 दीस लायट नाशिल्ली आनी 3 दीस लायट ना जे कारणान आमी डिपार्टमेंटाक वचत येताले। डिपार्टमेंटाचो रिस्पॉन्सूय सारको नाशिल्लो। पूण हांव सगळ्यांत पयलीं अभिनंदन करता तो आमचो केशव ताका जेन्ना आमी कॉन्टेक्ट केलो तेन्ना केशवान हो मॅथ्यू म्हणून म्हाका प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर दिलो आनी सकाळीं आमी 8 काम स्टार्ट केल्लें। आज पावणान आमी हे 6:30 म्हणल्यार काम सोंपयता आनी हे सगळें करता आसतना आमच्या कुणयच्यान आमी क्रेन हाडली आनी पंचायतींतल्यान आमी एक्सचेंज करून ट्रेनीचे पैसे दिले, केबल्स अशें ते हाडल्या। आमकां भरपूर त्रास जाले आनी त्याच बरोबर आमचे गांवचे जे भुरगे आसा सगळे जावं रामदास नायक, विश्वनाथ नायक, संकेत नागवेकार, दिलीप नायक हे सगळे भुरग्यांनी एकठांय येवन आमी काम केल्लें आसा। आतां गायशिऱ्यांनी काम चालू आसा। हे आमचे पंच उशा गायशिऱ्यान आसा आनी इतलो प्रॉब्लेम जालो की हे केन्नाच जावना। हांव परत एकदां केशवाचें अभिनंदन करता। तुम्ही झाडां क्लियर केली आणि आता लायटूय क्लियर केली 3 दिसांनी। जवळ जवळ आमी 7 कडेन झाडां क्लियर केल्लीं आसा। टोटल 7 फायर ब्रिगेडीन एकूच कॉल आमचे अटेंड केला, बाकी सगळे आमी क्लियर केला। ओके।
हमारे एक बार भी ट्रेन का मनशांक ह्या लायटमॅनान सपोर्ट केला. 3 दीस आम्ही सगळ्यांक फोन मारता, कितें करता, कोणाचोच हे ना. काल आमकां सिद्धेश भगत आमचो एक हे तेणे आमकां सपोर्ट केला. बाकी हांगा कोणा सपोर्ट करूं ना, कोणाचोच सपोर्ट ना. हे भुरगे हांगाचे हे जे दिसता पळय, हे कोण भुरगे दीस रात वावरून हे लायटी लागून त्यांनी खटपट केला. आणि हो मनीस दीस रात एक आमच्या वांगडा आशिल्लो आणि कोणाचोच सपोर्ट ना आमकां. कोणाचोच कोणीच सपोर्ट केलो ना, बारीक सुद्धा सपोर्ट ना. 3 दीस न्हिदो काळखान काढला. काल ह्या मनशान सिद्धेश भगतान आमकां सपोर्ट केला. कोणा फोन केला, कोणा अप्रोच झाला ती कोणा सगळ्या फोन केला, कोणेच सपोर्ट केला ना. कोणेच सपोर्ट केला ना. 3 दीस काढले आम्ही न्हिदोन. हे सगळे भुरगे जे कोण आसा पळय हेच सगळे कडेन नाचताले. एका फोन मार तांकां सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट केलो. पर्सनल कोणाची नांवां नाका. तो आपला चेड्या घेऊन सुद्धा तो हो मनीस रातभर आमच्या धडायले आम्ही रोकडोच कपडे घालून धाडसलो आमच्या. आणि आमचे फोन बिन कोणचे आता आमचे वयले जे कोण पोझिशनाचेर कोणेच फोन बिन आमचे उबारू ना. ह्या मनशान काय राती मातशें इनिशिएटीव घेतलो सिद्धेश भगतान आणि मातशें आमचें काम फुडें घेवन गेलो. बाकी केला ते गोरक्षवाडी हे भुरगे जे कोण आसा नाटेकर बी यांनी मुखार सरून कितें केला. कोणाचोच सपोर्ट ना. नाव कितें कोणाचें नांव अमित. हे स्टॉर्म सगळे कडेन आयिल्लो आसा गोंयान आणि आमचो जो वाठार आसा जो मेजरली डिस्टर्ब जाल्लो आसा. खूब कडेन झाडां पडली, खांबे पडले आणि स्टाफ कमी असल्या कारणान आमच्या स्टाफान बरे भशेन इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान बरे भशेन मॅनेज करून खंय तरी डिपार्टमेंट विथीन 2 days लायट दिवपाक लोकांक हातभार लायलो. तशेंच आमचे तरणाटे भुरगे आशिल्ले, गांवचे लोक आशिल्ले, तेमी डिपार्टमेंटाक ताजो सपोर्ट दिवन हें काम जालें. आयज नवो ट्रान्सफॉर्मर आयिल्लो आसा. हेज्या मुखार अशें जाल्लें आसा की जी इलेक्ट्रॉनिक जी सामानां आसा आमची डिपार्टमेंट तेमी अपग्रेड करपाची गरज आसा. कित्याक काय म्हणल्यार तेंचे कडेन बाबडे डिपार्टमेंटाच्या मनशा कडेन काय आसना. ते वयल्यान येतकच समज आतां पळय खांब्याचें सिट्युएशन वर्स्ट आसा, ते वायरी वर्स्ट आसा. एक वादळ आयलें कितें गेले ते बाबडे डिपार्टमेंटाचे मनीस कितले म्हणून करतले. आयज तुका सांगू, आयज आमच्या गांवांत शंकर बाब आसा तेणी इतले भशेन आमकां शंकर आसा ते बाकीचे आसा तेमी इतलो सपोर्ट दिलो आमकां. नाल्यार आयज लोकांक लायट दिवपाक आनी कोविडाच्या टायमार खुबशे लोक व्हेंटिलेटर आसता घरा कडेन, खूब जाणांक ऑक्सिजनाची गरज आसता. आणि ह्या वादळान समज ती ऑक्सिजन हे 2 दिसान मेळना, खुबशे घरान बरें वायट जावपाक शकतले. सो आयज खंय तरी आमकां देवूय पावलो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येई जेई सगळे तेय पावले. वयर सकयल खंय तरी जाता ना न्ही, सगळे कडेन सांबाळपाक जायना कित्याक वाठार व्हडलो असो. तसो पंचायतींनी लोकांक तेंको बरो दिलो आणि युथांनी आनी तशें लोकांनी आमकां तेंको बरो दिलो. सो हेज वॉज स्टॉर्म. जसो कोविडा कडेन आमी बरोबर झगडला तशें ह्या वादळा कडेनय आमी तरणाटे डिपार्टमेंट, पंचायत, सरपंच सगळे एक जावन बरे भशेन झगडले आसा. आनी जालें तुमकां आयज जाल्यार 4 दिसां लायट ना आणि आयज जाल्यार काल थोडी लायट आयल्या आणि आमी खूब त्रास जाल्या. वाऱ्या लागून खूब त्रास जाले आनी झाडां पडल्या ताका लागून खूब त्रास जाले. थोडी आयज न्यू ट्रान्सफॉर्मर बसयला, पयसो जाला आयज आनी लायट येतली. डिपार्टमेंटा कडेन कशें कॉपरेशन मेळ्ळा तुमकां, कशें कितें बरें कॉपरेशन बरें मेळ्ळा. कितले दीस नाशिल्ले लायट? 3 दीस. 3 दीस नाशिल्ले. आयज 14 दीस. नाव कितें तुमचें? सरपंच आनंद माऊलीकर. आनंद बसयल्ले आसता न्हू, दोना सायडी खांबे आसता लायटीचे, ते तूं चेंज करपाचे. पूण ट्रान्सफॉर्मर हाडून आहा तसोच बसय. खंय नुकसान जाल्लेलें अशें ना. थोडेच कदाचित 5 to 10% तुजे ट्रान्सफॉर्मर पिटे जाल्लेले आसतले, बाकीचे ट्रान्सफॉर्मर बरे आसा. लोकांक जनतेक तूं फटोव नाका. पूण हे मुद्द्याचेर येता, हे म्हापशान अक्षरशः लायटीची वाट लागलेली आहा 4थो दीस. बीजेपीच्या आमदारान आपले वॉर्ड मेंबर खंय खंय निवडून येयलेले आहा ते एरियेक तेणी आयज सारखे केल्ले आसा. आयज म्हापशा शहर खोर्ले वाठारांत 14 वॉर्ड नंबर 15, 16, 17, 18 ह्या वॉर्डान तर लायट पेटत ना. राती आमचे खोर्लेकार लायटीच्या ऑफिसान गेल्ले, आज पासून लायट पेटलेली ना. आता वरां इतकी जाली, 11 वाजून 10 मिनटां जालेली आसा. लायट म्हणटा ती ना. 4थो दीस
आनी लोकांच्या घरांनी कोणी नुस्तें हाडून दवरलेलें आहा, नुस्तें पिड्ड्यार जालेलें आहा, कोणाच्या घरान कितें हाडून दवरलेलें आहा तें पिड्ड्यार जालेलें आसा, ल्हान ल्हान घरांत भुरगीं जाल्लीं आसा. आतां जस्ट बॉर्न बेबी जर जाल्ले घरांत आनी ताका कदाचित ताप जर येयलो आनी तापाचो सद्या आमी ते हॉस्पिटलांत व्हरून जर घातले, कोरोना व्हायरस जर जावन आमच्या भुरग्यांची शक्यता अशी जावपाची आहा ते भुरगे आमकां कोरोना लागून आमच्या हातीसून वचपाचे आसा. निलेश काब्राल बाब, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हो सांगता आपूण 90% काम कालच्या दिसान जातलें. म्हणजे काल तारीख 18, 10% सुद्धा काम जालेलें ना. आतां तोच सांगता आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस खंय मनीस हाडलेले आसा म्हणून. कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस मनीस हाडलेले ते खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टाक खंय धाडला, खंयच्या एरियेन धाडल्या. म्हणजे तूं मतां तुजे BJPची तयारी करता, प्रत्येक घरांनी वचून बाबा अशी मतां मार तशी मतां मार का म्हणून. पूण प्रश्न खंयचो जाल्लो आसा, हो म्हापसा हावजींग बोर्डाचो रस्तो हो शिवोले चल्लो, शिवोले रस्तो वयता हो. हांगा एक स्ट्रीट लायट पेटना. मोटरसायकलीन काल आमचे फ्रेंड 4-5 मनीस गेले, तांकां खबर ना फुडें झाड आसा म्हणजे. आतां हांगा 2 जाण पडले, आतां हॉस्पिटलांत गेलेले आसा. हॉस्पिटलांत लोकांनी हेंची कर्मां हेंच्यांनी भोगपाची, लोकांक हेंच्यांनी त्रास करपाचे. आनी आतां ट्रान्सफॉर्मर जो म्हणटा 900 ट्रान्सफॉर्मर खंय तेणी खंय आतां म्हापशान सर्वे, आख्या गोंयांत तेणी सर्वे केला. खंय ट्रान्सफॉर्मर मोडोंक ना, लायटीचे खांबे मोडले आहा. ट्रान्सफॉर्मर सकयल कोळसाळो आहेत ते. तूं लोकांक सांगता कितें, ट्रान्सफॉर्मर जर मोडले जर म्हणटा न्ही, डिफेक्ट जर आसा तर सारकें करून घे. बेसीचेर अमके मनीस तेंच्यांनी हाडटा म्हूण सांगलें. आज पासून तेजे मनीस खंयसूर दिसना. म्हाका खंय तरी टॉर्च घेवन सोदचें पडटलें. पूण आतां म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन जालें. म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन जाल्या उपरांत खंयचोच कावन्सिलर आमकां आज खोर्ले वाठारांत म्हापशा वाठारांत खंयच दिसना. ते आपली खुर्ची सांबाळून बसलेले आसा, ते कांय उलोवपाकूच तयार ना. पूण म्हापशा शहराची दुर्दशा जाल्लेली आसा. आनी तशेंच बार्देस तालुक्यात जी झाडांची पडझड जाल्लेली आसा, ही एक्चुअली BJPच्या सरकार तुमचे कडेन जर आसा तर 25 कोटी 50 कोटी सेंट्रल आसून तुमकां डिझास्टर मॅनेजमेंट तुमकां अर्जंट पयशे धाडटात न्हू, हे पयशाचे मिसयूज करतले. आनी खंयचेच गोंयकारांक हे प्राधान्य म्हणजे गोंयकारांक कोणाकूच दिवचे ना. आनी हे पयशे स्वताहून यूज करतले. गोंयकारां कडेन मागता हांव, प्रत्येक शहरांनी, गोंयच्या प्रत्येक खेड्यांनी ह्यो जे लायटीचे खांबे खंय खंय पडलेले आहा प्रत्येकान सर्वे करपाचे. आनी तो लायटीचो खांबो खंय गेला, कितले खांबे आमच्या वाड्याचेर पडलेले आसा, पंचान सरपंचांक घट धरून, गांवच्या लोकांक घट धरून हे खांबे आमच्या गोंयांत कितले मोडलेले आहा, ट्रान्सफॉर्मर खंय गेलेले आसा, प्रत्येकाचो हिशोब करपाचो आनी डेप्युटी कलेक्टर दिवपाचो, मामलेदाराक दिवपाचो. मिनिस्टराचे खंयचेच आमदाराचे सोडूं नाका. कारण हे मेल्ले मोड्यावले टाळूचे हे खावपी मनीस हे BJPच्या सरकारान आसलेले आहा. कारण तुम्ही पयले आसतले हो शब्द यूज कित्याक लावन केला, ऑक्सिजन गॅसीचेर हेंच्यांनी पयशे खाल्लेले आहा, पयशे खाल्लेले. आतां कदाचित हो निलेश काब्रालाक परत चान्स पडला आसतलो की लायटीचे हेतूनसून हे आतां परत खंय तरी घोटाळा करून पयशे घातले. आतां आनी खंयचे तरी मिनिस्टर रावले आसतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात हेर खात्यांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर घेऊन दिवचल आणि कुशीच्या वाठारांतले परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. अधिकाऱ्यांक गरजेच्यो सुचोवणी दिल्यो. पळयात. तसो ना तो एक म्हणजे आमकां 18 to 45 हे स्लॉट्स आपल्याक सेंटर मेळटा ते सेंटर घेवपाचें आसा. पण आमकां सद्या मिनिमम वॅक्सिनेशन आसल्या कारणान आमकां एप बेजाचेर आसा. आमकां जर मॅक्झिमम मेळ्ळी जाल्यार आमी रुटीन जी करता तेज्या प्रमाणे आमकां करप शक्य आसा. ते मिनिमम आसा, त्या खातीर थोडोसो आमकां वेळ लागतलो. बट डेफिनेटली सगळ्या जाणांक वॅक्सिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचें हांव रिपीट करता. आनी 45 एंड एबाव आमचे कडेन वॅक्सिनेशन कितलीशीच आसा. अजुनूय बी लोक सेंटराचेर येयना. ताका आवाज करता वॅक्सिनेशन इज ओन्ली द सोल्युशन. आमकां कॉम्प्लिकेशन जावंक शकना. म्हणून तर जाता तितले बेगीन वॅक्सिनेशन घेवची ना करून म्हणजे एकामेकाचेर पडटाले पळय ताजो फायदो जो आसा तो आमकां स्टेट कर्फ्यूच्या निमित्तान तो फायदो आहा. त्या निमित्तान सगळीं शॉपां आनी उगडी ना. कितें वाडोवंक जाय अजून तर एक डिसिजन ना. लेट अस सी. आमी शेनवार दीस तो रिव्ह्यू जो आसा तो परवा रिव्ह्यू जाता. गोंयच्या कोस्ट गार्डान वेंगुर्ल्या रॉक आयलंडावेल्या लायट हाऊसात आडकून पडिल्ल्या 2 कर्मचाऱ्यांक वाटायले. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लायट हाऊसा कडल्यान कोस्ट गार्डाक हे विशीं म्हायती मेळिल्ली. तवकते चक्रीवादळाक लागून हे कर्मचारी लायट हाऊसात आडकून पडिल्ले. चक्रीय वादळाक लागून ह्या दोनूय कर्मचाऱ्यांचे उदक आनी जेवणाचे हाल जाल्ले. चक्रीय वादळाक लागून दर्याय खवदळिल्लो. ताका लागून ह्या दोनूय कर्मचाऱ्यांक वाटयतना कोस्ट गार्डाक खूब मेहनत घेवची पडली.
कोरोनाक लागून फाटले 24 वरांत 45 दुयेंतींक मरण येयले. आता मेरेन मरण येयल्ल्यांचो आंकडो 2197 चेर पावलो. सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 23,946 चेर पावलो. कोरोनाचे नवे दुयेंती उणे जातात, मात मरणाचे प्रमाण चड देवूंक ना. मंगळारा 45 जाणांक मरण आयले जाल्यार 1358 नवे दुयेंती सापडले. मरप्यां मदले 26 जाण जीएमसीत, 11 जाण दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भायर पडले. 5 जाणांक खाजगी हॉस्पिटलांनी मरण आयले. आता मेरेन 2197 जाणांचे बळी गेले. कोविड दुयेंतींचेर उपचार करपाक न्हयकार दिवपी खाजगी हॉस्पिटलांचेर कारवाय जातली. भलायकी मंत्री विश्वजितान शिटकावणी दिल्या. कोविड दुयेंतींचेर उपचार करप खाजगी हॉस्पिटलांक बंधनकारक आसा. गंभीर दुयेंतींचेर लेगीत खाजगी हॉस्पिटलांक उपचार करचे पडटले अशेंय विश्वजितान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. तौक्ते चक्रीवादळान गुजरातेत खवदळ घातलोच, गोंयांतय धुमाकूळ घातला. गोंयांत दमट आसतली. फुडले 2 दीस पावसय झडटलो, हवामान खात्यान सांगला. The extremely severe cyclonic storm Taukte had its landfall over Gujarat coast, as IMD had already forecasted. It had its landfall between 17th late night and 18th early morning, and it is now lying as a cyclonic storm. It further weakened, moved northeastward, and is lying as a cyclonic storm around 50 kilometers away from Ahmedabad. It is again expected to move in northeastward direction and keep on weakening. So now the system is much away from Goa to have any severe or significant impact, but what it does is, because of this cyclone's presence or the system's presence, the winds over the coast of Goa are either southwesterly or southerly. So this is keep on bringing moisture to the atmosphere over Goa, and the winds are going to be southwesterly for at least around 2 more days. So we have to expect the cloudy skies and rainfall activity for 2 more days, though there will be a significant reduction to what it was there yesterday and day before yesterday. We can see that in our radar images a lot of clouds are coming generated. Clouds are getting generated and rainfall activity is taking place. So this is how the forecast goes for the coming 5 days. On 18th there is chance of fairly widespread rainfall. 50 to 70% of stations may record rainfall in this 24 hours. Then from tomorrow onwards it's scattered rainfall that is forecasted. 25 to 50% of the stations getting rainfall. Then in the coming 2 days, that is the last 2 days, 21st and 22nd, the rainfall activity or distribution will further expected to reduce, and isolated rainfall activity only is expected. If we check the warnings today, because of this continuous rainfall activity, there is possibility that 1 or 2 stations record this rainfall exceeding 6 centimeters in 24 hours, which is the heavy rainfall. So moderate kind of warning, that comparing to the past 48 hours, only yellow color warning is there for today, and from tomorrow onwards there is no weather warning as of now. The winds during the intense spells of rain, the rain is coming in short spells, short intense spells, and the wind along with the rain could be up to 40 to 50 kilometers per hour for the 18th. Now from tomorrow onwards there is no warnings issued, but the fishermen warning stays for today also. Fishermen are requested not to venture along South Maharashtra, Goa coast, or along East Central Arabian Sea of North Maharashtra or South Gujarat, Daman, Diu, Dadar, Nagar Haveli. All these areas fishermen are requested to avoid. Fishermen should not venture into sea from Goa on 18th as well. And from 19th onwards, the high wind speed regions, the squally wind speed regions are over southwest Arabian Sea. So fishermen who go to high seas should be taking care of this, that they should avoid going to southwest Arabian Sea from 19th to 22nd of May. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. वेळयो फाल्यां परत ह्याच वेळार मोग आसचो.